नमस्कार. गोवा टुडे दत्तराज नायकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोगोचो फुडारी सुदीन दीपकाची बसका. सुदीन सांगता हरशीच गाठ भेट युतीचेर उलोवप जाल्ले ना. केजरीवालाची बुधवारा महत्वाची घोषणा. 2 दिसांचे उटंगरान साळावली धरून चडशी धरणां फूल. रस्ते उदकापोना. पणजे बुट्टी. झाडांची पडझड. कोसळ्ळी घरां. 17 जुलै मेरेन उटंगार. 2 दिसांत हाफ सेंच्युरी पार. स्वयंपूर्ण जायात. येणावळीक नवे स्त्रोत सोदात. व्हिजन डॉक्युमेंट करात. महामंडळांक निर्देश. मुख्यमंत्री म्हणटा कर्फ्यू काडटले जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट आनीकूय देंवक जाय. राजेंद्र आर्लेकरान हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून घेतलो सोपूत. आर्लेकर हिमाचल प्रदेशाचो 28वो राज्यपाल. गोंयकार राज्यपाल. गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल. आनी पक्षांतर विरोधी कायदो खर जाय. अपात्रताय याचिकेचो 60 दिसांत निकाल जाय. दिगंबर कामतीची विधानसभेत थारावाची तयारी. सगळ्या आमदारांक तेंको दिवंक उलो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोगोचे फुडारी आमदार सुदीन अध्यक्ष दीपक ढवळीकराची बसका जाली. केजरीवाल गोंयांत म्हत्वाची घोषणा करूंक म्हूण आयला. केजरीवाल गोंयांत पावता थंय आसा. रोखडीच सुदीन दीपका बरोबर गाठ भेट. सुदीन सांगता युती विशीं उलोवप जावंक ना. हरशींच मेळूंक आयिल्लें. तुम्ही आता 45 मिनिट तुमचे लिडर वांगडा आप लिडर चीफ मिनिस्टर वांगडा मिटींग जाली. कितें युती बद्दल बी कितें जाल्ली आहा सगळी? युतीच्या विशीं कांय ना. ताणें जें बरें काम केलां त्या विशीं आमचें डिस्कशन जालां आनी हांवें जें बरें हांगा वॉटर सप्लायत केलां ताचे विशीं डिस्कशन. पूण मेळपा उद्देश कितें आसलो? कितें युतीचे दीस जाले आमी एकामेकांक मेळुया म्हणून सांगिल्लें. जवळ जवळ आतां 2 म्हयने जाले कोरोना लागून आमी मेळूं ना. तो एकदां येवन गेलो पळय तेन्नाय आमी मेळूं ना. मदीं हांव दिल्ली वचपाचो आशिल्लो तेन्नाय म्हाका टायम मेळुना. पूण मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ताका मेळपाक जाय. ताणें काम केल्लें बरें आसा आनी ताका जसो आमकां त्रास दिता तसोच ताका दिल्ली त्रास दिता. दॅट इज द रिजन आमी मेळ्ळे. सो इलेक्शना कडेन फुडें अलायन्स तुमी कितें सजेस्ट करता? अजून तशें कांय ना. त्या हेचेर अजून कांय जावना. जस्ट कटसी विजीट. मुख्यमंत्री केजरीवालाक गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांनी एअरपोर्टार येवकार दिलो. आपाची ब्रिगेड उमेदीर. Kejriwal will be heading for a press tomorrow where he will be giving these people झटका जे काँग्रेस आणि बीजेपी करूंक जावना ते एक अनाउन्समेंट तो करपाक आयला आनी वी वेलकम हिम एंड वी आर एक्साइटेड ऑन हिज विजिट टुडे. पार्टीचोच मूड न्हय, सगळ्या गोंयकाराचो मूड चार्जड अप आसा. सगळ्या गोंयांक खबर आसा की गोवा लव्स केजरीवाल. जी दिल्ली केजरीवाल सरकारान उदरगत केल्या, लोकांची जी भलायकी क्षेत्रांत एड्युकेशन क्षेत्रांत जी भलायकी केल्या ती लोकांनी गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांक खबर आहा. ती पयली आसा तीच आमकां गोंया जाय. आज आमी गोंयकाराच्या वतीन जेन्ना आयला तेन्ना गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक आम आदमी पार्टी कडल्यान आनी श्री अरविंद केजरीवाल हांच्या कडल्यान एक आशा आसा की ज्या तरेचो राज्य कारभार आज चल्ला, जे शासन आज चल्ला ते जर बदलतलो जाल्यार ताका फक्त एक पर्याय आसा आनी तो म्हणजे आम आदमी पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 दिसांचे उटंगारान साळावली धरून गोंयची चडशी धरणां फूल. उटंगारान रस्ते उदकापोना. झाडांची पडझड. घरांचेर झाडां पडपाच्यो, घरां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. स्मार्ट सिटी पणजे तुंबली. हायवेचे कामाचेरूय उदक. खडी रस्त्यार. गोंयांत 17 जुलै मेरेन पावसाचो नेट म्हूण वेधशाळा सांगता. 48 वरांत 10 इंच पावस. हाफ सेंच्युरी पार. 55%. 2 दिसांचे उटंगारान गोंयची धरणां फूल. साळावली धरण वेलाचे लेवला वयर पावन व्हावंक सुरू. तिहारी धरणूय फूल लेवलाक तेंकले. आमठाणे, चापोली, पंचवाडीची धरणांय फूल. गवाणे धरणूय फूल जावपाचे वाटेर. पावसाचो नेट असोच उरल्यार अंजुणे केरी धरणूय भरपाचें. साळावली धरण फूल जातनाच फोटो व्हिडिओ व्हायरल.
आज 13 तारखेर जालो, गेले वर्स वतलो 9 तारखेर जाल्लो. ह्या वर्स मातसो लेट जालो की मदीं थोडे दीस पावस नाशिल्लो. आज पर्यंत सांग्यार पावस आमचो जाल्लो आसा 1284 mm. कंटिन्यू पावस असले कारणान लेवल वाडत आसा. पावसान रस्त्यार उदक. स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांचेर 2 दिसांच्या पावसान बुडटी. सिटी तुंबली. हायवेचे कामाचेरूय उदक खडी वयर. कितलेशेच कडेन झाडांची पडझड. नित्या भशेन गिरीचे रस्ते उदका पोना. 2-3 वर्सांनी सारकी बुडटा. अजून काय करूंक जाय आनी जे पूल लागो तेंच्यांनी ते कितें करता ते तेंचे तेच जाणा. हांगासर हो एवरी इयरची गाणी. एवरी इयर वर्सान 4-5 दीस खातीर पंचायत बंद आसता. उदक असले भरता. आतां म्हाजी येदी व्हडली गाडी 30दा बंद पडली. थंयसर तेंच्यांनी हायवेचें काम केलां. थंयसर व्हाळ ब्लॉक. हांगाचें उदक जे वयतालें तेंय सोंपलें. हांगासर सगळें टोटल चॉकअप. तुमकां येवंक वचपाक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. स्कुटरी दुखलून व्हरोंक पडटा. लॉंग कार्ड वचो हायवे रोडान सुद्दां हेल्मेट सोदूंक पडटा. आतां ही पंचायत तुमकां दिसता ही पण पंचायत म्हणून म्हणचो ना, कित्याक तुमकां दिसता ती पंचायती जारान उदक आतां ती एम्बुलन्स आहा गाडी आहा ते खंय कितें. आडपय एका मातयेच्या घराची वणत कोसळून बायलेक मार लागलो. किशोरी रमेश नायक हेजे प्रिमायसिसान पडोन ती ट्रॅप जाल्ली. फायर डिपार्टमेंट पावपा पयलीं लोकल्सान तिका इमिजिएटली काडून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करून ती सद्या सेफ आसा. खोर्ले म्हापशा पोन्न्या घराची वणत कोसळ्ळी. 17 जुलय मेरेन पावसाचो नेट आसतलो म्हूण गोंयचे वेधशाळेचो ऑरेंज अलर्ट सांगता. फाटल्या 48 वरांत 10 इंच पावस. सीजनल पावस 55 इंच. कारण जो मानसून करंट्स है गोवा के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कोंकण के ऊपर सब इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यही एक्टिविटी हो रहा है पिछले 48 आवर्स से. और सिंस देर आर दीज सिस्टम्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर अप टू अराउंड 17th of July. यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 12 centimeters in 24 hours. That is possible over North Goa and South Goa districts up to around 17th of July. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्या महामंडळांक विजन डॉक्युमेंट करूक सांगल्यात. महामंडळा कडेन आशिल्ली प्रॉपर्टी लिस्ट करूक लायल्या. महामंडळा स्वयंपूर्ण करूकच सरकार ही पावलां उबारता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान महामंडळाचे घेतिल्ले बसके उपरांत प्रुडंटाक सांगलें. महामंडळांनी येणावळीचे नवे स्त्रोत सोदप, बाकीच्यो गजाली विजन डॉक्युमेंटांत येतल्यो. सरकाराची 2-3 महामंडळां सोडली जाल्यार उरिल्ली सगळी सरकारी ग्रांटांचेर चलता. महामंडळांनी स्वयंपूर्ण जावंक जाय. तांच्या कामाचें विजन आसूंक जाय म्हूण सगळ्या महामंडळांक आतां आपापलो विजन डॉक्युमेंट करूंक लायला. मुख्यमंत्र्यान महामंडळाची बसका घेतली उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. सरळ तांकां एक म्हणजे विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक लायता. त्या कॉर्पोरेशनाचो विजन डॉक्युमेंट आसचो जेणे करून दुसरी कॉर्पोरेशनची प्रॉपर्टी अस्तव्यस्त खंयसरूय पडलेली आसता त्या प्रॉपर्टीचो कंट्रोल तेंच्यांनी घेवचो. आनी विजन डॉक्युमेंट रेडी केल्या कारणान फुडें जो MD CO येता तो ते विजन फुडें व्हरपाक शकता. सो दॅट तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिव्यू दिला, तांकां हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. बरीचशी कॉर्पोरेशनां ही सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय. सगळी कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण जावपा खातीर सरकारचो चल्लेलो हो प्रयत्न आसा. आनी आमचे जे MD CO त्या कॉर्पोरेशनाचे आसा ते नेटान कामाक लागल्या. आनी डेफिनेटली ते म्हाका दिसता फुडल्या जेन्ना आपलो विजन डॉक्युमेंटूय रेडी केल्या रेव्हेन्यू जनरेट करपाचे तांच्याय तकलेंतल्यान तांच्यांनी वेगवेगळे प्लॅन्स हे विचार करूं येतात. लोकांनी खबरदारी घेतल्यार 3 ते 4% आशिल्लो पॉझिटिव्हिटी रेट आनीक देंवतलो. कर्फ्यू पुराय काडटले जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट आनीकूय देंवंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. दिसलें की काल आमच्या सगळ्या डॉक्टर्स, नर्सीस आनी सगळे स्टाफ हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे पयले फावटी एक 3-4 म्हयन्या उपरांत 0 डेथाचेर आमी आयले. आमच्या सगळ्या पुराय मेडिकल स्टाफाचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता जेंच्यांनी गेली कितलीशेच म्हयने ते कश्ट घेतले आसा ते मेनटेन उरचे आनी जाता तितके बेगीन आमचो पॉझिटिव्हिटी रेट जाता तितको कमी जावचो. स्टेट कर्फ्यू काडपा खातीर अजुनूय कमी येवपाक जाय. बट तेज्या खातीर दॅट डिसिजन आमची एक्सपर्ट कमिटी आसात किंवा हेंच्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनानूच आमी ते डिसिजन घेता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राजेंद्र आल्लेकारान हिमाचलाचो राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो. आल्लेकार हिमाचल प्रदेशाचो 28वो राज्यपाल. काल सांजे ताका हिमाचल प्रदेशाच्या सरकारान येवकार दिलो. गोंयकार राज्यपाल ही एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल. गोंय विधानसभेचो आदलो आमदार आल्लेकारान मंत्री सभापती म्हूण जबाबदारी सिद्ध केल्या. BJP गोंयांत विस्तारपाकूय ताचो मोठो वांटो. मैं माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मालीमत से
अनुरोध करता हूं कि वह श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाए। मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। सरकारान ऑनलायन शिक्षणाचे खळे केला म्हूण मोगोन सुरू केल्लें आंदोलन मंगळारा फोंड्या आनी धारबांदोड्या पावलें। भुरग्यांक नेटवर्काची वेवस्था जाय, स्मार्टफोन जाय, शिक्षकांक ऑनलायनाची ट्रेनिंग जाय म्हूण सुदिनाचे फुडारपणान शिष्टमंडळ डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळें। कवळे, मडकय, बांदोडे पंचायतीचे मेंबर बरोबर आशिल्ले। 2 वीक पयलीं एग्जाम आशिल्ली हांगा गव्हर्मेंटाच्यो कंपनी आसा BSNL तेंचे सद्या प्रोविजन सुद्दां हॉटस्पॉटाचे सारके ना। त्यांनी सगळे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराक दिता जे फोन सुद्दां घेना, काल पर्यंत फोन घेवना। एग्जाम दिवपा जाय जाल्यार फोंड्या वचपा पडटा नाल्यार खंय रेंज आसा थंय वचचें पडटा। पूण आतां सुद्दां कोरोनाच्या काळान कोणाच्या घरा वचप सुद्दां भंय दिसता मातसो। सो ताका लागून मातशें आतां टॉवर घातला पूण टॉवराची कनेक्शनां ना। टॉवर जालो आतां 6 म्हयने जियोचो बंद आसा। एअरटेल म्हणटा रेंज ना, घरा कडेन भितर रेंज ना। सगळ्यांनी कितें रस्त्यार येवन बरोवपाचें एग्जामीक? जवळ जवळ 300 ते 400 लोकांनी सायन मारून पंचायतीक दिल्लें आसा की आमदार आनी तूं कितें करता, आमकां खंयच्या परिस्थितीन थंय टॉवर जाय। तुमचे माननीय सुदीन तळेकरांनी आंदोलन उबारलां, ताका आमी सोपट करपाक आज हांगा सगळे जाण हजर आसात। बेतोडा, निरंकाल, शिरोडा तर भयानक सामकी परिस्थिती इन्क्लुडींग बोरी म्हणजे आहे। आणि त्याचप्रमाणे जी चौथी आसा सावड्डे आणि ती जी आमकां लागता फोंडा, गांव आणि तातूंत ही कनेक्टिविटी ना। सो आमी मागला एक सगळ्यात कनेक्टिविटी दिया, जे गरीब भुरगे आसा तांकां स्मार्टफोन घेवपाक पयशे दिया। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया। Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. भात, नाल्ल, काजू जावं हेर उत्पादन शेतकार भाटकारांचे माकनाक डिझल पेट्रोल लागता। मालाचे येरादारीचेरूय तांकां सवलत ना। सरकार ट्रॉलरवाले बसवाल्यांक डिझल पेट्रोलाक सबसिडी दिवंक शकता जाल्यार शेतकारांक कित्याक ना काय म्हूण काँग्रेसीचे किसान सेलाचो प्रस्न। शेत भाटकारांकूय डिझल पेट्रोलाचेर सबसिडी दिवची म्हूण मागणी। म्हणलं की तांकां ट्रॅक्टर लागता, तांकां इक्विपमेंट लागता, जे इक्विपमेंटाक डिझल लागता आनी जे लोक चडशे हायर करता, कोण हायर करता पयलीं तांकां कांय डिस्कावंट दिवचो ना, त्या डिझल कॉस्ट वाडलो आसा।
पण तो टोटली बर्डन आमच्या फार्मर्साचेर येता. कोकणात म्हणल्यार मागीर ट्रान्सपोर्ट लागता ताका, मागीर ताका आनी खुबशे मशिनरी जाता, वीट कटर लागता, कित्याक निवळ करपाक पडटा, ताका पेट्रोल लागता. जेन्ना 2012 आमचें गव्हर्मेंट आसलें तेन्ना तांकां 95 रुपीज आमच्या फार्मर्साक 95 रुपीज पर केजी रेट मेळटालो. पूण आज डिझल वाडला, डबल तेजो कॉस्ट जाला, लेबर कॉस्ट वाडला. लेबर कॉस्ट तेन्ना 200 रुपया आसली, 250 रुपया आसली. आज लेबर कॉस्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 500 रुपयाचेर पावला. ट्रॉलर्स आसा जे फिशींग चलता तांकां आमी गव्हर्मेंट सबसिडायज रेटान डिझल आनी पेट्रोल दिता. ज्यो बसी चलता आमच्यो ट्रान्सपोर्टाक बसी चलता तांकां दिता, जाल्यार शेतकऱ्याक कितें मेळचो न्हू, हो शेतकऱ्याचो अन्याय कित्याक करचो. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की ह्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक तुमी पेट्रोल आनी डिझल जर दिले जाल्यार खूब ताका 50% रिलॅक्स जातले आनी शेतकरी आमचे बरे उमेदीन काम करतले. आमकां जाय आमचे शेतकरी फुडार आनी चडशे यूथ आमकां ह्या शेतीक भितर येवपाक जाय. थंडपणान केक दिवंक गेल्ले कडेन आपाच्या कार्यकर्त्यांचेर नुवेच्या आमदाराचे कार्यकर्ते आनी ताचे घरकान्नीन तांतयां टमाटां मारली. असले गजालींनी बीजेपीची हिंसक वृत्ती दिसता. आप गांधी तत्वां मानपी ह्या फुडें सरकाराक अशेंच एक्सपोज करीत रावतले म्हूण आपाचो वाल्मिकी उलयलो. बाबाशान खंयच्या पक्षाचो उमेदवार तो खंय ताकाच खबर ना. की फाटले 2 दीस जे नुवें बोवाळ जालो तातूंत भारतीय जनता पार्टीचे हिंसक प्रवृत्ती जी आसा ती भायर सरली आनी खंयच्याय बऱ्या दिसा कोणागेर केक व्हरून दिलो तर वायट गोश्ट न्ही. आमी एक गोड राजकारण करपाक दिले, तांकां याद करपाक की तुमी विश्वासघात केल्लो आनी खूब वायट दिसता कित्याक बायलांचेर हल्लो जालो. दुसरे दिसा आमी सगळे आमचे कार्यकर्ता घेवन आनी लिडर घेवन तांच्या घरा इतल्याच कारणाक गेल्ले की बाबा तुमी बायलांचेर हात उबारलो हाजो तुम्ही निषेध करात आणि हाज्या खातीर तुम्ही माफी मागात. त्या दिसा परत हल्लो केलो गेलो आनी सगळे आमचेर हल्लो जावन सुद्दां आमी हो पिसफुलूच दवरलो आनी कसलेच निमित्त दिवंक ना की हे प्रकरण चड वाडचें म्हणून. एमएलएची बायल कितें मोखून मारता ते व्हिडिओचेर आयिल्ले आसा. नुवेच्या एमएलएची हालत धोबी का कुत्ता म्हणटा पळय न्ही तशी जाल्ली आसा. ना घर का ना घाट का, ना काँग्रेस का ना बीजेपी का. वॉच विल्फ्रेड दिसा एका इंटरव्यू आनी टीव्हीचेर म्हणटा की आपण अजून ठरोवंक ना खंयच्या पार्टीच्या टिकेटीर उबो रावतलो, आपूण इंडिपेंडंट चड करून उबो रावतलो. हाजें उत्तर भारतीय जनता पार्टीन दिवचें. इतले मजगतीं आपात प्रवेश केल्लो काँग्रेसीचो पेडणेचो फुडारी विकेश असोटीकर म्हणटा काँग्रेसी कडेन नेतृत्व ना आनी आपा शिवाय खंय पर्याय ना. ह्या 5 वर्सांत हांव काँग्रेसी बरोबर आसलो. 2017 इलेक्शन लढलें काँग्रेसी टिकेटीचेर पेडण्यातल्यान. खंय ना खंय तरी म्हाका दिसलें काँग्रेसच्या लिडरशिपाचेर खंय तरी दुबाव असल्या कारणान म्हाज्या मनान आनी एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन खंय जावचो आसलो हे 5 वर्सांत भाजप सरकारच्या अगेन्स्ट ते जालें ना. आतां दुसरो पर्याय पयल्यार म्हणजे कितें गोंयान भाजपच्या सरकाराचे आयज आमचो गोंयकार म्हणून सगळे लोक म्हणटात, पण आज आमचो बिझनस खंय पावला. कोविडांतल्या ह्या दुर्ग्यांतल्यान आमी कशें सर्वायव करपाचें हे प्रत्येक मनीस जाणून घेवंक सोदता. म्हाका दिसता आयज केजरीवालाचें जें सरकार दिल्लीन आसा खंयचो सरकार फाटोफाट 60 आमदार घेवन जिखून येना, तेणें खंय ना खंय काम बरें केलां म्हूण ताका लोक जिखून हाडटात. आनी म्हाका दिसता गोंयान हाजो बदल दिसतलो आनी तितूंतल्यान म्हाका अशें दिसलें की केजरीवालान जें दिल्लीन केलां तें गोंयांनी करतलो म्हणून म्हाका एक पर्याय दिसले म्हणून आयज आमी मदीं जॉयन जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पक्षांतर विरोधी कायदो आनी खर्चाय येता त्या विधानसभा अधिवेशनात आपूण थाराव मांडटलो. सगळ्या आमदारांनी तेंको दिवचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो उलो. पक्षांतरा विशीं सुनावणी हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्टान घेवची. 60 दिसां भितर निकाल लावचो हो एकूच खंय पर्याय. नाजाल्यार पक्ष बदलून आमदारांनी खंय सरळ वेंचणुकेक फुडो करचो. Such matters, such cases shall be referred directly to the High Court or the Supreme Court for an express judgment. That means judgment should be given within a period of 60 days, something like that, so that people come to know their fate immediately. Second option is if somebody has difference of opinion with respect to his party, with respect to his party leadership, he has an option to resign and seek fresh mandate of the people, so that once for all the matter is resolved. Keeping all these factors in mind, I am moving a private member's resolution in the Legislative Assembly of Goa, suggesting that this House should resolve to recommend to the central government to make necessary changes in the anti-defection law, which will stop all such type of defections. And I appeal to all my colleagues in the Legislative Assembly of Goa
to unanimously support this bill. मुरगांव काँग्रेसीची बसका जाली. बसकेक प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आशिल्लो. काँग्रेस सोडून गेल्ल्या गद्दारांक आपल्या पक्षांत घेवपी पक्षां कडेन खंय कसलीच उलोवणी करचे ना. खंयच्याय पक्षान आमचे कडेन युती करपाक सोदचे पयलीं एक काळजी घेवची की आमच्या खंयच्याय गद्दार आमदाराक जेणे लोकां कडेन गद्दारी केल्या, जेणी पक्षा कडेन गद्दारी केल्या, तांकां जर पक्षान सामेश केलो त्या पक्षा कडेन आमी उलोवणी सुद्दां करपाना. युती करतले काय ना हो वेगळो विशय. सो आमी एक लायन घेतल्या की गद्दारांक भायर मारपाची. सगळ्या पक्षांनी तांकां भायर तिकेट दिवपाक जायना आनी त्या जर निवडणुकीक रावले जाल्यार लोकांनी तांकां रिजेक्ट करपाक जाय. काँग्रेसीचो स्टेट लेवल प्रोग्राम खंय वास्को जावं येता. आमची फुडली कशी तयारी आसची आमची इलेक्शनाची मुर्मुगांवची ही तांकां सगळ्यांक ब्रीफ केल्लेले आसा, सांगलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे तेन्ना आमकां सगळ्या ब्लॉक कमिटीक एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा एक जो फुडलो एक स्टेट लेवल प्रोग्राम जो आसा तो वास्को करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटरां दिवपाचे निमतान सरकार बायलांक कोविडाचे महामारीत भर पावसांत वरांची वरां रस्त्यार तात्कळत दवरता. गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. सँक्शन लेटरां पोस्ट करून पयशे लावार्थ्यांचे खात्यांत घालचे म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. 15 ते 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या कामगारांक फिक्स करना ते करना तांकां खंय पगार वाडूय ना. लाडली लक्ष्मी जी स्कीम चालू जाल्ली आनी ज्या लाडली लक्ष्मीक 1 लाख रुपया सँक्शन जाताले लग्न जावचे पयलें लग्नाच्या हाका मदत म्हूण, ज्या चलयांची लग्नां जावन 2-2, 3-3 वर्सां जालीं तांकां हें सँक्शन लेटर आतां मेळ्ळां जांकां भुरगीं जालीं. चायल्ड एंड डेव्हलपमेंटाच्या ऑफिसाच्या मुखार 2 ते 5 टायमींग पळय कसो दिला. 2 ते 5 पॅन्डेमीक चलता, बसीचो ट्रान्सपोर्ट सारको ना. ह्या बायलांक तुमी थंय पणज्यान लायनी दवरतात. काणकोणच्यान 70 सान किंवा पेडणेसान बायलांनी येवप बसीर 2 ते 5 तांणी लायनी रावतरी तांकां टोकन दितात. तो टोकन घेवन तांणी परती कर म्हणे बरें लग्न जातरे 4 वर्सांनी जाल्यार 4 वर्सांनी सगळी हें कंप्लीट जावन 1 लाख तांगेल्या खात्यांक येवपाचें. सँक्शन लेटर जाल्यार तूं ड्राफ्ट धाड मरे बँकांक आनी सगळें ऑनलायन आता आनी ऑनलायन आसतना ऑफलायन करपाची परिस्थिती खंयची. प्रशांतान कोंत्रेदावेल्या कामगारांचो इश्यू काडलो. ह्या बालभवना भितर कमीत कमी 300 स्टाफ असो आसा की जे 7,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपयाचेर गेली 15, 20, 25 वर्सां काम करता. तांकां परमनन्सी ना जॉबाची, तांकां पेन्शन सिस्टम ना, कांयच ना तांकां. आनी जे लोक इतले ते घोळटाले पळय तांकां पगार 7,000, 10,000. आमी मागतात की तांकां ताबडतोब सरकारान एक कांय ना म्हळ्यार 20,000 तरी रुपया पगार मिनिमम दिवचो तांकां. पारंपारीक गणेश मुर्तीकारांची सबसिडी परत चालू करात. आदली देणी खंय नव्या रेटीन दिवची. 13 वर्षां हस्तकला महामंडळान पारंपारीक गणेश मुर्तीकार जे आसात तांकां लागून सबसिडी अनाउन्स केली. पण गेली 2 वर्सां आमी पळयता जाल्यार ही सबसिडी ह्या पारंपारीक मुर्तीकारांक मेळोंक ना. आयच्या महामारीन आनी आयच्या म्हागाईन ताका मुर्ती करप हें परवडना. फुडारान तांकां किमान 400 ते 500 रुपया हे वाडोवन दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70 अंसुलेच्या एका 11वेच्या भुरग्याक आपाच्या शुभम शिवलकाराचे यत्नांनी स्मार्टफोन मेळ्ळो. विशाल शेळके कडेन मोबायल ना. ताचे घरूय मोडके तोडके म्हूण शुभमान ताका आदाराक मोहीम घेतल्या. अणजुणच्या रमेश भोवीचो ताका तेंको. कोलवाच्या NRI विष्णू रेवडकारान रमेशाक विशाला खातीर नवो मोबायल दिलो. मोबायल विशालाच्या हातांत पावलो. सरकारान ऑनलायन क्लासी सुरू करूंक लायल्यात खऱ्यो, मात चडशे कडेन रेंजीची मारामारी. कितल्याशाच भुरग्यां कडेन तांच्या आवय बापाय कडेन सुद्दां स्मार्टफोन ना. 11वेत शिकतल्या 70तल्या अंसुलेच्या विशाल शेळकेची तीच गत. राशन वाटपाचे मोहिमे वेळार आपाचो थंयचो वावुरपी शुभम शिवलकारान ही परिस्थिती पळयली आनी विशालाक मोबायल मेळचो म्हूण आदार केलो. ताका तेंको दिवपी रमेश भोवीन मोबायलाची वेवस्था करून दिली. आनी वांगडा दिलो हांवें व्हिडिओ घातलो हांगासर की ताका मोबायल जाय आसलो. मागीर ताका एक मोबायल जावन हांवें व्हिडिओ घातलो. म्हाका एक रिस्पॉन्ड दिलो. 24 वरां भितर येयलो. आनी तो हांव म्हणटालो ताका एक्चुली देव मनीस म्हणटालो ताका कोण तो विष्णू रेवडकर कोलवाळेचो भायर आसता तो. तेणी म्हाका रिस्पॉन्ड केलो. तो आपूण हेल्प करता म्हणालो. आनी हांव शॉपार गेलो. डायरेक्ट तेणी पेमेंट केलो तेणें आनी हे मोबायल ताका हाडला सॅमसंगाचो हांवें. ओके. आनी हांव ताका म्हणटा देव बरें करूं.
शेळके फॅमिलीचे घरूय मोडके तोडके. पंचायती कडच्यान आदार जावचो म्हूण यत्न केलो पूण कायद्याच्यो अडचणी. पंचायतीन गेल्ले बिडिओ ऑफिसान गेले फॉर्म भरले पंचायतीन गेले तेंच्यानी कितें सांगलें तें हें करून दिलें. मागीर बिडिओ ऑफिसा कडेन एकटी येयली मॅडम शिल्पा मॅडम म्हणून हांगा येयली घरा पळयली आनी म्हणपा लागली म्हाका ऑफिस बिडिओ ऑफिसान यो म्हणपा लागली. म्हाका हांव मागीर गेलें तिणें आपयली तिका दुसरी दिसा तितल्या म्हणपा लागलें तुमचें घर तशें आसा म्हणून घराक लागून हें मेळटा स्किमी मेळटा म्हणपा लागलें फॉर्म भर म्हणपा लागलें. मागीर हांवें तें गेलें बरयलें सगळें दिलें मागीर पंचायतीन म्हाका घर नंबर सगळें हाड म्हणपा लागलें सगळें व्हरून दिलें मागीर पंचायतींतल्यान सगळें फोटो भरून बी हाडून तुजे कडेन दिलें फायल करून ती म्हणपा लागली पणजे धाडटा म्हणपा लागलें. मागीर पणजे धाडलेलें मागीर फोटो बिटो घराचे काडून हाड म्हणपा लागलें ती व्हरून दिलें. मागीर तेंच्यान केलें आमी फायल करून पणजे धाडटा आनी मागीर आमी फोटो मारपा येता. हांगा ती बापडी येयली म्हळ्यार कंप्युटर हेजेर पणजे तेंचे हेजेर कंप्युटराचेर नांव मेळना म्हणपा लागलें. मागीर परतोन येता म्हूण सांगून गेलें परते मारपाक फोटो मागीर ते तेजेर येवकूच ना ती. आतां हे फॅमिलीचें घर सारकें करपाक शुभमान फुडाकार घेतला. घर उबें करूंक पयशांचो हातभार लावपी कोण तरी जाय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. म्हापशें पालिकेन आपले मालकीची 100 वर्सां आदली मोडकळीक आयिल्ली रस्त्या कुशीकची घातक बिल्डींग मोडूंक सुरवात केल्या. हे बिल्डिंगेंत आदल्या तेंपार मामलेदार कचेरी आसताली उपरांत ती रेड क्रॉस सोसायटीक दिल्ली. आतां बिल्डींग सापूच गलगलाक आयल्या. बरें वायट घडचे आदी खंय ती मोडटात. शारांतले बाकीचे बिल्डिंगाचोय सर्वे जातलो. ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसली तेच्या देगेक आमची एक ओल्ड बिल्डींग आसली ती पयलीं खूब पयलीं मामलेदारचे थंय कामकाज चलतालें आनी तेच्या नंतर मागीर आतां आमी ती रेड क्रॉसाक दिली आनी रेड क्रॉस ती चलयताली पूण ती डेंजर झोनान आसा म्हणून ती आमी मोडपाक काडल्या आनी आतां आमचें थंय काम चालू आसा मोडपाचें. आनी अशे जे हे आसा जे डेंजरस बिल्डिंग्यो आनी त्यो आमचे आसा म्युनिसिपालिटीचे ते म्हाका थोडे फार सर्वे करपाक जाय. अशें म्हणटा की आमची पयलीं सर्वे केल्ले आमच्या म्युनिसिपालिटीन आसा पूण हांवें चवकशी केली जाल्यार म्हाका तशें कांय मेळूंक ना सर्वे केल्ली कांय मेळूंक ना. पूण म्हाका आतां ती परत सर्वे करपाची आसा खंय खंय अशे डेंजरस आमचे बिल्डिंगे आसा ते मोडून वेवस्थीत जे म्हापशा खातीर गरजे खातीर कितें जाय पळय त्यो थंय तशे प्रोजेक्ट हाडपाचें आमचें एक मनान आसा. म्हणजे आमचें कितें आसा तें म्युनिसिपालिटीचें पळयतली आनी प्रायवेट जे आसा पळय तांकांय आमच्या कडल्यान कितें तरी एक इंटिमेशन वयतलें आनी तें करपाची म्हाजी इच्छा आसा. वास्कोचो अपक्ष उमेदवार दाजी साळकार येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीचे तिकेटीचो दावो करता. कांय पार्टींनी खंय ताका संपर्क केला मात ताची प्रायोरिटी खंय बीजेपी आसतली. फाटलीं 10 वर्सां वास्को कांयच काम जाल्लें ना म्हूण दाजीचो बीजेपीच्याच आमदाराचेर बाण. दाजीच्या दाव्यान वास्को राजकीय चर्चेक ओतो. लास्ट टायम आमी जेन्ना इलेक्शनाक राविल्ले आमी इंडिपेंडंट राविल्ले आनी आमच्या थोड्या मतांनी आमी मातशें खंय तरी चुकले पूण ताच्या मागीर आमी आमचें काम केन्नाच बंद दवरूं ना. आमी वास्कोकारा खातीर आसा आनी सदांच वास्कोकारा खातीर आमी काम करत रावतले. सो आतां इलेक्शनां आयलीं सयाजीकूच आमी रावतले. खुबश्यो पार्ट्यो आमकां एप्रोच जाल्या पूण आमी अजून पर्यंत निर्णय घेवपाच्या स्थितीन आसा आनी आमचें टीम बिल्डींग सगळ्या वॉर्डांनी टीम बिल्डींग आमचें काम चालू आसा आनी हें सगळें जातकूच ह्या जून नाल्यार ऑगस्ट एंड पर्यंत आमी कितें ती निर्णय घेवन आमी फुडें इलेक्शनाक वतले. अजून खंयची पार्टी तुवें डिसायड करूंक ना? अजून डिसायड करूं ना. आमची प्रायोरिटी आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन दिवची म्हणून आमकां कित्याक 2-3 टायम आमी थंय आसतना आमकां मेळूं ना कांय कारणां खातीर कितें कंपल्शन आशिल्ली पूण आज एक एफिशियंट सपोज जाल्यार वर्कींग करपाक जाय जाल्यार आमी पळयलां की गेल्या 10 वर्सां म्हणजे वास्को 25 वर्सां फाटल्यान गेला. सो ते आनी 5 वर्सां वचपा जायना आनी 5 वर्सां अशेंच सपोज जालें जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोची दुर्दशा जातली. कदंबा बस स्टँड आज जायना, आज फायर स्टेशन जायना, थंय मोडून दवरला. फिश मार्केट जायना, पावर स्टेशन जायना, बायणा पावर हावस जायना, लेक जायना, थंय ते तानिया कडेन सगळे माती डंप करून दवरल्या. म्हणजे वास्कोची दुर्दशा पळय कितली जाता तितली ह्या आमदारान करून दवरिल्ली आसा. सांग्यार काबार जाल्ल्या रस्त्यावेल्यान वातावरण मातशें तापलें. दाणो ते पुलीस स्टेशना मेरेनचो रस्तो PWDन खणून घाला. लोकांक पावसांत यो वच करूंक नाका शेवट.
कितल्योश्योच गाडयो नाक मारतात. इशू तापोवंक दोगां नगरसेवकांनी रस्तो आडायलो. आमदार खंय काय म्हूण प्रस्न. निमाणे पुलिसांक आपोवचें पडलें. आमी जे आमचे रितीन आमच्या लेवलाचेर कितें करपाक जाय तें आतां आमी केल्लें आसा. आतां दे हॅव गिवन अ वर्ड्स, तांच्यांनी वर्ड्स दिल्ले आसता की 31 जुलय म्हणल्यार आमी हें सगळें करतले म्हणून. सो इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट विथ द हायर ऑथॉरिटी. 31 जुलय म्हळ्यार जायना जाल्यार 1 ऑगस्टाक म्हळ्यार ऑगस्टाक आमी दोगां जाण परत हांगा हजर आसतले. सांगे मतदारसंघाचे आमदार बा प्रसाद गांवकर हाका हांव सांगपाक सोदतां, सांगेकारांक तुमी ग्रांटेड घेनाका. इट वील बी हाय नाव, इट इज अ हाय टायम. आयज आमी म्युन्सिपालिटीची एरिया म्हणून हिंगा येयल्ले आहा. पंचायतीक कितें जाता थिंगा पंच येतले. पूण एकूच सांगपाक जाय की सांगेकार ओगी रावता, सांगेकार सोंसता, हाजेर कांयच आवाज जायना. सांगेकारांनी ओगी रावन तोंड बंद केला. एकूच सांगेकार न्हिदल्या मुखार सजमोवपाची गरज ना. आनी प्रत्येक पॉलिटिशनाक आयज सिग्नल आहा की डोंट टेक पीपल ऑफ सांगे फॉर ग्रांटेड. आनी आमी ओगी रावचे ना. आमी ह्या सांग्या वयले नागरीक म्हणून येतले आनी ह्या नागरीक म्हणून हें कितें पळय घडटा तें उजवाडा हाडटले. हें आमचें ध्येय आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.